एप्रिल 2015 सावन खण खात्यान 187 कोटी 98 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा खाला एकठांय केल्यात. नेमा प्रमाण वेगवेगळ्या मायनिंग कंपन्यां कडल्यान घेतिल्लो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो पैसो सरकारान मायनिंग वाठारांनी मोडपाक जाय. ह्या फंडाचो शिक्षण, उदकाची वेवस्था, आरोग्य सेवा आनी गरजेच्या साधन सुविधा स्किमीं खातीर वापर करपाचो आसता. सरकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांतल्यान डिस्ट्रिक्ट फंडांत 96 कोटी 15 लाख जमा जाल्यात. मात सरकारान मायनिंग बाधित वाठारांत तातूंतले फकत 1.5 कोटीच मोडल्यात. पिवपा उदका पुरवण, मायनिंग पिट्सांतल्यान शिंपणावळ आनी पिवपाचें उदक पंपिंग करप, मायनिंग बाधित वाठारांतल्या भुरग्यांक शाळेक हाड व्हर करपाक कदंबा चलोवप अशा गजालींचेर मोडल्यात. सोनशी, होणा, पिसुर्ले, वाळपय आनी सत्तरी पुरतो हो खर्च मर्यादीत आसा. दक्षिण गोंयच्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे सुमार 91 कोटी 83 लाख आयल्यात. तातूंतले फकत 51 लाख रुपया सरकारान मोडल्यात. पयशे सरकारान सांगे आनी केपें तालुक्यांत पिवपा उदका पुरवणेचेर मोडल्यात. 51,000 रुपया सरकारान दोनूय तालुक्यांनी ते वेवस्थे विशीं जागृती खातीर मोडल्यात. तुर्ताक 200 कोटींच्या फंडांतले मोडल्यात फकत 2 कोटी. उरिल्लो फंड फक्त कागदार. मायनिंग बंदी उपरांत मायनिंग वाठारांनी लोकांक कंपन्यांच्या उदकाचेर पंपिंग आनी शाळांनी भुरग्यांक बसींची CSR एक्टिव्हिटी बंद पडली. लोकांनी आवाज काडल्या उपरांत हायकोर्टान बडी मारून मारून सरकाराक फंडाचो पयसो भायर काडूंक लायलो आनी सरकारान कशें कशें करून 2 कोटी मोडून दाखयले. उरिल्ल्या 185 कोटींचे फाटल्या 3-4 वर्सांत कितें केलें ते खंय गेल्यात सरकार आनी फायनान्साकूच खबर. तिजोरेंत काय शिलकी कांयच दिसना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.